पवित्रतम्या आमचेर देवोनी दुःख आमची बदलो संतोष हाडूनी ए पवित्रतम्या आम देवोनी दुःख आमची बदलो संतोष हाडूनी गरजेन आसले परजेक पावोंकी अस्कत मोनाच्यान सक्तेन बरोवंकी गरजेन आसले परजेक पावोंकी अस्कत मोनाच्यान सक्तेन बरोवंकी ए पवित्रतम्या आमचेर देवोनी कष्टांतल्यांचे रुदान तांबोवंकी नीतीन झुजच्या प्रेरण जावून ये कष्टांतल्यांचे रुदान तांबोवंकी नीतीन झुजच्या प्रेरण जावून ये पवित्रतम्या आमचेर देवो मोगमय पासाचो अभाव बरोवंकी दुबावी काळजान भावार्थ जावून ये मोगमय पासाचो अभाव बरोवंकी दुबावी काळजान भावार्थ जावून ये पवित्रतम्या आमचेर पवित्रतम्या आमचेर देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ये भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्मेचे नवी आमेन. सकाळींची भेटवणी ए जेजूच्या देवी काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकाच्या फरीकपणा पासून आनी अल्तरच्या सक्रामेंताच्या कथावीन काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याचे अपोस्तलाच्या इराद्या पासून आनी बाप साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासून हें सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासून ए जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ए जेजूच्या देव काळजा तुजें राज येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुज्या भोव देवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव भगवंत पापा साहेबाक जा तूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजवण. तुका अर्गां दिता अंतस्करणी नमस्कार करता व्हड तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रोसलो म्हूण नीज क्रिस्तांव केलो म्हूण आज पर्यान सांबाळ्ळा म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सायबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे शब्द म्हजे आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकाच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासून बक्षी म्हजी समेस पातकां म्हजी पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्रत्म्या दी सायबा तुजी कृपा
आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पथक्याची काकुळट कर म्हाका पथक्याक बक्षी. विधान तेगजन बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तिर्सत मानतां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पथकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानतां. हीं सतां आनी कथोलीक पयस सभा शिकयता तीं सर सतां हांव सत मानतां आनी उसारतां. कित्याक तूं सासणीक सत आनी जनवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान. तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय. ह्या बावर्तान जियोंक आनी मोरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरोवशेचें विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचें बक्षालें आनी हे जिनियो उपरांत सासणीक सूख जोडटलो म्हूण हांव बरवसतां. कित्याक तूं सर पदवेदार, विश्वासी, दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां. ह्या बरोवशांत जियोंक आनी मोरूंक हांव खुशी व्हरतां. सर वस्तूंपरा चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासून म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगांत जियोंक आनी मोरूंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फाव जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तूंपरा चड मोग फाव जाल्ल्या देवाक हांवें अकमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकांची समय सूख येतलो म्हूण तेर निशेव करता. आमेन. मरयेक समर्पण. म्हजे रानये आनी माये, हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून ए मोगाळी माये, हांव तुजो जाल्ले वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. कोरोना पिडा गूण जावचे खातीर मागणें. सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा, तुका आमी दीन वाचतांव. कित्याक तूं बरो, तुवें आमकां रचलाय आनी तूं आमकां पोसताय. मेटांनी आमची जतन घेताय. बावर्तान आमी तुजे सरशीं येतांव आनी बरोवशान तुजे मुखार सर पडतांव आनी हें आमचें खालतें मागणें दयेन आयकून घे म्हूण परतांव. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गया वरवीं आमकां बरी केली. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळाची दिस्त घाल. तुका असाद म्हणलें की कतलाबय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या नर्सांक, वैजांक, वैद्यकीय सिबंदीक, सर स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या मायगांवाक पाटी येवंक कस्ततल्यांक आनी कुटुंबांतावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचेर तुजी दयाळाची दिस्त घाल. दिसपडतो ग्रास सोडूंक पेसाडटल्या सर भाव भयणींक फावो त्यो वाटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कस्ततल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हे मागणें आमी तुका करतांव. पिडेस्तांक गूण करून तुका महिमा लाभयल्ल्या तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. Woda zăca sânghii zâmbleau bapa Beton çak ırgan bălida Suc ducaci otan magni ărpita Băctin urben
उतारणी आळता तुझे पवित्र जेवण जेवता जेजू संगी आमकांच भेटयता एकवटान मागणी अर्पिता भक्तीन उर्बेन उतारणी आळता तुझे पवित्र जेवण जेवता. आज आम्ही या फ्रिगेच्या या लग्नाच्या 6.5व्या वर्साच्या संदर्भार आनी तशेंच आपणाक म्हणल्या उपकाराक रंगाचा हांव भेटयता रॉयसन फ्रायस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सुवे आसू. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी सोम्याच्या सर्गार चडणेचें फेस्त आचरण करता. सोमी दिता आनी आपलें मिसाम संपोवन तो बापा लागीं सर्गाक सोडून वता. जेजूच्या सर्गार चडणेचें फेस्त ताचें आख्रेचें दर्शन आपल्या शिसांक. हाचे मुखांत्र शिसांक तोकळीत करता की आपणाचें संवसारी मिसांव काबार जालां आनी तें मिसांव ताणें आपल्या शिसांक ओपून दिलां म्हणून. आनी तें मिसांव सोम्यान आमकां हर एकल्याकय दिलां. हर एका क्रिस्तांवाक तेंच मिसांव आसा जेजून आयच्या मांजलां सांगचें आमी आयकतले हांव. वसा आनी सगळ्या संवसाराक शुभ वार्ता प्रगट करा. आमचें मिसांव हर एकल्याचें हर एका क्रिस्तांवाचें शुभ वार्ता प्रगट करचें. आमच्या करण्यांनी प्रत्येक जावन ह्या कोवीड पिडेच्या वेळार हेरांक बरें करून हेरांच्या गरजांक पावोवन आनी आमच्या उतरांनी बुजोवन आनी आमच्या पयलें आमी ही शुभ वार्ता प्रगट करच्या कामांत शेळेल्या हांवगी फाटीं पडल्या हांवगी म्हळ्यार सवाल आमकां आमी विचारया. आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी हेरांक पावोवंक आनी जेजूक तांकां दिवंक आमी फाटीं पडल्या हांवगी म्हळ्यार विचारया. ह्या आमच्या पथका खातीर सर आमच्या पथकां खातीर देवा कडचें आनी एकामेका कडचें आमी बोगसाणें मागया. आमी फातकी म्हणून वळखून सांगता आमी म्हणया, हांव फातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंत आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं, आमचे फातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. Somianka kultkar, Somianka kultkar, Krista kultkar, Krista kultkar, Somianka kultkar, Somianka kultkar. महिमा देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिसता तुझ्या पासून
आमी तुका वाकणता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या महिमेवोन बापा तुजो पोतू जेजू आयच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो ताच्या सर्ग प्रवेशान आमच्या मनशाचे बस ताणें उबारून वेलें ताची महिमा आमचे महिमेचो बरवोसो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे ह्या गुटां पासून तुका दिन वाचता बरोबर तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत हे थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळतावन ताका सर्गार उबारून गेल्लो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्रत्म्या मरिफात आपणें विंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परतून जिवन जाला म्हूण सबार रुजवात्यांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टीक पडलो आनी देवाच्या राजा विशयी तांचे लागीं उलयलो एक पावटी ते संगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सर वचनाये बगार बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावासे म्हूण ताणें तांकां ताकीद दिली आनी ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयी म्हज्या तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां जुआवन उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्रत्म्याचें स्नान घेतल्यात अशें धर्मदूत संगता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले सुम्या ह्याच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज पुनर्स्थापीत करतलोय पूण ताणें तांकां म्हळें अधिकारान निश्चित समजून घेवचें काम तुमचें न्हय पूण तुमचेर पवित्रत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पंथांतावन पंथ पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात ताणें इतलें सांगून जातस ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबान व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक खुपान लिपयलो अशें सदांच वेताना ते आनिकी मळबाक दीस लावन आसतना धवे वस्तू न्हेसलेले 2 जण एकाच साने ताचे सरशी उबे जाले ते म्हणाले गलिलयाच्या मनशानो तुमी अशें मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात हो तुमचे मदलो वयर उखल वेला तो जेजू जसो तुमी ताका सर्गार सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो देवाचे व्हड उपकार
देव सर्गाक सरता तुत्तुरेच्या नादान सर्वेस पोसडात वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता तुतुरीच्या नादान सर्वेस पोसडात वेता सुमेस्त पोरजानो ताळयो पेटा बोबाट मारून देवाक जयागी अत्युन्नत देवाची बिरान आमकां आसूंक जाय कित्याक आपले पृथ्वेचो आदि कोरतो राजातो संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता तुतुरीच्या नादान सर्वेस परसडत वेता संतोषाच्या मध्ये तुतुरीच्या नादान सर्वेस परसडात वेता आमच्या देवाक वंदिया ताका वाकणा आमच्या रायाक सिया ताका वाकणा संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता तुतुरीच्या नादान सर्वेस परसडत वेता क्या पृथ्वी राजातो सगळे तुमचे निपुणाये ताची गीत गाया जनाचे सर्व अधिकार ताणे घेतला आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणे बसका घेतल्या संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता तुतुरीच्या नादान सर्व संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गार चढता तुतुरीच्या नादान सर्वेस परसडत वेता सांव पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जाणवायेन भरता तो आनी आपल्या दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिवंक आमी मागता दायजांत तुमकां वांटेली केल्यात म्हूण तुमकां कळाचें आपणाचेर बावर्थ दवरतल्यांतय तो दाखयता ती पदवी
कितली श्रेष्ठ म्हूण तुमी जाणा जायचे हेंच म्हजें मागणें. हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो आनी सर्गराजांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो. सोमेस्त प्राधान्या आनी अधिकाऱ्यां पदव्या आनी प्राभुत्वां वयर क्रिस्त आपलें राज चलयता. ह्या संवसाराचे आनी फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची सर्व थरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. वसा सर परजान मुझे शिस्करा तुमचे संगता हांव सदांच आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमान सांग म्हणालो. संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रचनांक सुवार्ता प्रगट करा. जो कोण सत्मन येना ताचेर क्यास्तेचें प्रमाण पडटलें. सत्मनतल्यांक असल्या असल्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय ते वीख पियेतीत जाल्यार तांकां तें बाधक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरनो तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशीन ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जाण बायसर वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांचे सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या कोणांनी ताणें तांची शिकवणो तिरकेली. देवाचें उतर हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. जिवान जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याकी वेगळा सार बारीस दुख आसो. आदेवस म्हणटाना गूड बाय म्हणटाना आमकां बेजार जाता. थोडे पटी दूख येवंक पुरो. म्हाका थोडे पटी एअरपोर्टार गेल्ल्या वेळार थंय गूड बाय म्हणच्या मनशांक पळयतना तांच्या तोंडार आसचें दूख पळोवन हेरांक तांकां पळयतना आमकांय दूख भोगता. भायल्या गांवाक येतना आमी एकलो मनीस आमचो मोगाचो मनीस येतना ताका आमी गूड बाय म्हणटा. तो वर्ग जावन येतना ट्रान्सफर जातना सेंड ऑफ दितना तसल्या वेळारी आमकां दूख भोगता. आनी ह्या वेगळ्या सराचे अंतीम ह्या ताचें शिखर म्हणयत मरण. मरणांत आमकां भोगता एक मनीस सस्नाक आमकां आदिवस म्हणटा म्हणून. देखून श्रद्धांजली वेळार श्रद्धांजली आमी एकल्या मनशाक मरण पावल्या मनशाक श्रद्धांजली भेटयतना ताका आमी आदिवस बाबा आदिवस भयणी म्हूण आमी म्हणटा. हो सासणीक वेगळा सार म्हूण आमकां भोगता.
आज जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त या जेजूच्या स्वर्गार चडण्याचें फेस्त जेजून आपल्या शिसांक अंतीम आदेवस म्हणलें तें घडीत पूण हो अंतीम आदेवस न्हय कित्याक जेजूनच म्हळां कशें हांव बापा लागीं सोडून वेतां तशेंच हांव फाटीं येतलो अशें म्हणून तांकां तो फाटीं देंवन येवचो तें तुमी पळयतल्यात म्हणून आपल्या जेजूच्या शिसांक त्या बडव्यांनी सांगिल्लें देखून जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त तें जेजूचो अंतीम आमचे तावन अंतीम वेगळा सार न्हय या ताणें आमकां फायनली गूड बाय म्हणचें न्हय बगार आमकां बरोवशेचें करून तो गेल्ल्या कडेन आमकांय वचोंक जाता म्हणून दाखोवचें तें निदर्शन आयच्या ह्या फेस्ताचें जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त जेजू आपल्या जिवंतपणांत पयलें मागदलाच्या मरयेक दिश्टेक पडटा 11 जाणां शिसांक दिश्टेक पडटा एम्मावसाच्या वाटेर दोगां शिसांक तो दिश्टेक पडटा आनी आज ताचें 11चें दर्शन आपल्या शिसांक 6 लूक आनी 6 मार्क हाचें पयलें वाचप 6 लोकान बरयल्ल्या धर्मतांची कृत्यां पुस्तकांतलें आनी आयचो वांजेर 6 मार्काचो हातूंत हें घडीत कशें घडलें गे म्हणलें सुबीत रितीन विवर्सिलां जेजू तांकां दिश्टीक पडोवन पयल्यान तांकां बरवसो दिता आनी मरणा उपरांत जिवीत आसा मरणांत जिवीत काबार जायना म्हणलें तांकां कळयता दुसऱ्यान जेजू तांचो दुबाव खाण सोडता तोमासाक तो म्हणटा तोमासा तुजें बोट हाड आनी म्हज्या हातांत घाल तुजो हात हाड आनी म्हज्या कडवळांत घाल दुबाव नाका बगार पातये म्हणटा आनी आपल्या जिवंतपणा विशीं तांचो दुबाव खाण सोडता आनी तांकां धैर्यादीक करता तिसऱ्यान जेजू तांकां बरवशान भरता एम्मावसाचें शीस इतलें लांब पयण पाटीं करन ते जेरुजालेमाक पाटी येतात येताना आपल्या हळ्ळेक पाटी येताना चाप्पे आसले ते दुकान भरुल्ले ते फाटी येताना ते संतोशान भरतात चवथ्यान जेजू जिवन जेजू एका मजतदाराक तांकां बसयता हांवें वेचें तुमच्या बऱ्याक पडटलें हांव वचन अशें तुमकां पवित्रत्व येवचो ना ह्या पवित्रत्व मेळचो ना हांव गेल्लेंच तुमकां एका मजतदाराक पाठयतलो अशें म्हणून जेजून पयलें सांगिल्लें आनी हांव वचून तुमकां एका मजतदाराक पाठयता म्हणलें तो दृढ करता देखून आमी येवच्या आयतारा पेंतकॉस्ताचें फेस्त आचरण करता आमी जाणाव आनी परतून जेजून तांकां सांगता हांवें कितें सगळें सांगलां त्यो सर संगती पवित्रत्व आयिल्लेंच तुमकां तो परत्यान उडास करतलो अशें म्हणून तांकां जेजू उगडास करता देखून मोगाच्या भावान भयणीनो आज बरोलो जेजू आपणाक जिवीत आसा म्हूण सांगिल्लें जेजू सांगलो जेजू तांकां धैर्यान बरोलो जेजू आखरेच पटी आपल्या शिसांक एका उबार दोंगरार तो भेटता आनी तांचे मुखारच ताका उबारून व्हरतात आनी हें असलें एक दर्शन जावचें तें बारीक गरजेचें कित्याक म्हळ्यार जेजूचें मिसांव ह्या संवसारांत संपलें आनी तें मिसांव ताच्या शिसांनी आपोस्तलांनी आनी आमी हर एकल्यांनी मुखारून व्हरूंक आसा म्हूण दाखोवच्याक एक रिले बरी आमी रिले खेळ जाणाव एका रिले बरी हें हांगासर घडटा आनी जेजू कशें वयर उबारून व्हरतना थंय एक कूप एक थंय दिश्टीक पडटा खूब म्हळ्यार देवाची हाजरी पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयलां कशें इजिप्ताच्या गुलामपणांतले इज्रायल लोक तो फळून वेताना कशें एक खूब तांकां सावळी हाडटाले ह्या जेजूच्या वेळार कुपांत हांव एक थाळो आयकलो म्हूण आमी थंय वाचता हो म्हजो मोगास पूत ताका तुमी आयका म्हणलो देवाचो थाळो देखून खूब म्हळ्यार देवाची हाजरी सुदेव ताका शिकिना म्हणटाले आनी ह्या देवाच्या हाजरेंत आनी जेजून सर्गाक चडटना असली देवाची हाजरी थंयसर आसा म्हणलें आमकां कळटा आनी जेजू तांच्या दोळ्यां मोकलो ह्या कुपा वरवीं तो मायाक जाता आनी थंयसर दोग जाण भडवे दिश्टीक पडटात आनी सर्गाक उबारून वेलो जेजूक म्हूण कळोवच्याक ते भडवे थंय आसात देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो जेजूचें स्वर्गारोहण आमकां कितें शिकयता पयल्यान ताचें संवसारी मिसांव काबार जालें ताणेंच म्हणलें हांवें पिवची एक खाल्स आसा आनी ती पियेता म्हणसर म्हज्यान
म्हजे थंय जिवान जीव ना अशें म्हण ताणें सांगलें. आनी ही काल्स तोपियल ताचे कश्ट जेजू सबारपणेशी दिश्टी सांगलें, हांव बापात हांव आयलां आनी हांव बापा सरशीं आतां फाटीं वेतां. जशें बापान म्हाका धाडलां अशें म्हण तांकां सांगलें. आपूण बापात हांव आयिल्लो आनी थंयच फाटीं येता म्हणून शिसांक तें दृढ करूंक जाय. देखून हें जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त जेजू सर्गींचो तो संवसारी देवाचो पूत जावन आयिल्लो आमकां सुटका दिवच्याक म्हणलें तें ह्या फेस्तांत स्पश्ट जाता, ह्या स्वर्गारोहणाच्या घडितांत स्पश्ट जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत बडवे म्हणटात, गलिलयाच्या मनशानो, तुमी कित्याक अशें आकाशाक दिश्ट लावन रावल्यात? हो तुमचे मदलो सर्गाक उबारून जेजू अशें म्हणून ते तांची बासवणी संपूर्ण जाल्ल्याचो गुर्तू हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतलो. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, ती नातली जाल्यार हांव तुमकां पयलें सांगतो अशें म्हणून जेजून तांकां सांगलें. ही बासवणी जेजूच्या सर्गार चडणे वरवीं ती संपूर्ण जाता. देखून जेजूचें सर्गार चडणेचें फेस्त आमकां आज आमी सगळ्यांनी आदेवस म्हणूंक आसा, आमी गूड बाय म्हणूंक आसा. आमी कोणी हांगा परमनंट ह्या संवसारांत न्हय म्हणलें दाखयतना आमचें परमनंट घर, आमचो शाश्वत जागो तो सर्गींचें राज म्हणलें आमकां उडास करता. देखून आमी कोणी हांगासर रावूंक आयिल्ल्या न्हय, आमी सक्कडे वचोंक आयिल्ले हांव आनी ते आमी सर्गींच्या राजाक वचोंक आसचे व्यक्ती, बापाच्या घरांत जेजू सांगता संतोश भोवंक आसचे व्यक्ती म्हणलें आमकां उडास करता. दुसऱ्यान जेजूच्या आमकां फेस्त उडास करता. जेजूचें दुसरें येणें तें केदाळा जातलें म्हणलें आमी नेणाव, पूण आमी मिसाळां म्हणटा जेजू मेलो, जेजू जिवान जाला, जेजू नव्यान येतलो म्हणटा हांव. पूण तें केदाळा ताचें दुसरें येणें तें आमकां कोणायकी कळीत ना. पूण जेजूनच आमकां सांगलां हांव परत येतलो म्हणून. त्या बडव्यांनी सांगचें आमी आयकलें आयच्या पयल्या वाचपांत, आपूण परत येता म्हणून. देखून ताच्या येण्याक आमी तयार रावूंक आयचें जेजूच्या सर्गार चडण्याचें फेस्त आमकां उडास करता. आमी कशें तयार रावचें तेंय आयच्या वांजेलांत आमकां सांगलां. आमी तयार रावचें शुभ वार्ता प्रगट करून. आमी जेजूचीं उतरां आयकलीं, वसा सगळ्या संवसारार आनी शुभ वार्ता प्रगट करा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान तांकां पवित्र स्थान दिया. देखून जेजून आमकां हर एकल्याक दिल्लें मिसांव शुभ वार्ता प्रगटणेचें, वांजेल प्रगट करचें. देखून आमी क्रिस्तांव हें आमचें मुळावें मिसांव आमी हर एकल्यानी विसरनाय. आमच्या हर एकल्याक आमच्या वार्ता प्रगटणार जावन विंसलां म्हणलें दवरूंक जाय. आनी हे शुभ वार्ता प्रगट करच्याक आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता सांव पावलान आमकां सांगचें, आमकां विविध देणी दिल्यांत धर्मदूत जावचें, स्वार्थ प्रसारक जावचें, गवळी जावचें, शिक्षक जावचें. ही देणी वापरून आमी शुभ वार्ता प्रगट करया आनी जेजूच्या सर्गार जिवानपणाचें आनी ताच्या सर्गार चडण्याचें, ताणें सर्गाक चडतना ताणें आमकां दिल्लें तें मिसांव करचो तो वावर आमकां आसा म्हणलें आमी सदांच उगडास दवरया. आज सगळ्या संवसारार कोरोना पिडा एकदम वाडल्या आनी आमच्या भारतांत प्रत्येक जावन वाडल्या. आमचो लोक जायतो लोक कश्टांत आसा. ह्या लोकांक आमी शुभ वार्ता प्रगट करचें म्हळ्यार आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी तांकां बुजोवचें, तांच्या गरजांक पावचें आनी तांकां बरोवशेचें व्यक्ती करचें, तांच्या जिवितांत अर्थ मेळच्या बरें करचें. हें काम करूंक जेजू आमकां ह्या आल्तारेर हजर जातना ताच्याच मासा रक्तान पोसता, ताचे तावन आमी गटाय जोडया. आमचो वावार्थ आमी उसारया. सत्वंतान देवाक, सर्वदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आनी गर्भे संभोवलो, ओंकार बरयतान जल्मलो, पोन्स पिलाताक ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार चडलो, सर पदरा देवाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करून घेतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बक्षणें, कुडीचें जिवानपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमची प्रार्थना आमच्या सरस्वरा देवाच्या समोर आतां आमी. बापा आमचे मागणे आयक. बापा, तुज्या पुता जेजून
पवित्र सभेक दिल्ल्या मिसांव सोलोनवरच्या आमच्या पापा साहेबाक सर गोळी बापांक याजकांक धर्मिकांक तशेंच लायक मुखेल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बर म्हण आमी मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी तांकां अधिकार निस्वार्थपणी तांचे ताब्यान आसच्या लोकांच्या तशें परिसराच्या अभिवृद्धी खातीर वापरूंक आनी शांती समाधानाचें राष्ट्र बांदून हाडूंक तांकां कृपेन आनी उर्बेन बर म्हण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर क्रिस्ती कुटुंबांनी सोम्याचो आदेश समजून आपले देखीवंत आनी जबाबदारी बरी जिविता वरवीं उतरान आनी करणेन सोम्याच्या मिसावाचे बळादीक साक्षी जावंक तांकां तुजी कृपा लाभय म्हण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर भुरग्यांक तशें युवा जाणांक आशिर्वादीत कर. तांणी सर्वांनी जाणव जेजू क्रिस्ताची कर बरो फुडार बांदून हाडूंक तुजी तांकां कृपा दी म्हण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गार प्रवेश जाल्लो जेजू आम्हा सर्वांच्या घरांनी आमच्या काळजांनी आनी मनांनी प्रवेश जावं आमकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन सांबाळूंक आमच्या सर वावराक प्रतिफळ लाभोवंक आमकांय जेजू गेल्ले कडेन सर्गाक पावोवंक दया करूं म्हण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या खासगी राज्यां खातीर मागया प्रत्येक तरान कोवीड पिडे वरवीं वळवळच्या आनी तांची चिकित्सा करच्या सर डाक्टरां खातीर वैद्यकीय सिब्बंदी खातीर आमी मागया तांचो जीव रिस्केर घाल म्हणले बरी घरांची साखरी ते करतात. प्रत्येक जावन आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यां खातीर राजकारभाऱ्यां खातीर तांणी लोकांच्या मोलाक लोकांच्या जिवाक मोल आसा म्हणलें समजून तांचो जीव सुटसुडीत जावंक तांचें थंय बरें मन आसा जावच्याक आमी मागया. जायतो लोक काम नासतना दिसपडतो ग्रास जोडोवंक वावुरता असल्या कश्टांच्या आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताक बरोवशेचें किर्ण जावन तुवें आमकां दिलाय. तुज्या पुतान जिवन जावन आमकां हर एकल्याक बरोवसो दिला. सगळो संवसार ह्या कोवीड पिडे वरवीं निराशेन आसता आमकां हर एकल्याक बरोवशेचें कर धैर्यादीक कर. आज नंतर फाल्यां ह्या खर्गाचेर आमी जैत व्हरूंक शकतले हांव म्हणलो बरोवसो आमकां दी. आमकां तुज्या सक्तेन बर तुज्या आमकां बर सस्नाक आमेन. बेटोनी मोगाची बेटोनी त्यागाची निशाणी आमच्या कष्ट वावराची ओपून गे मोगान मानून गे दयेन कानीक बापा आमची मोगाळ तुझ्या भुरग्याची. गोवाक नातावन होंडो केल्लो दाका फोळांनी हो वायन जाल्लो. गोवाक नातावन होंडो केल्लो दाका फोळांनी हो मारतान. बापा आमच्या दयाळा बेटोनी मोगाची बेटोनी त्यागाची निशाणी आमच्या कष्ट वावराची ओपून गे मोगान मानून गे दयेन कानीक बापा आमची मोगाळ तुझ्या भुरग्यांची. म्हज्या भावां भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे यज्ञ आमी तुका समर्पितांव. ह्या यज्ञान तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवून जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सर्गीच्या महिमेवून जिविताचेर आमचें काळेज आनी मौन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता.
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं Veasu उबारुया. Amiti सर्वेस्पराथै उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर खाणी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सुमी जेजू महिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हरून देवदूतांच्या जैता गायना मदें दाबाजान सर्गार चडोवन गेलो. देवा आनी मनशां मदें मध्यस्थ तो, संवसाराचो मुन्सबीदार आनी सर्गींच्या दळबारांचो धनी, आमकां सांडून बरवोसो जावच्या सरशी उतरोवन गेलो. जेजू पवित्र सभेचो अरंभ आनी मस्तक, जंय तो गेला थंय आमी वचूंक आशेता हांव. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Păvit, păvit, dălibara so सर्वेस्पर तू. सर्ग आणि संसार बोरला तुझ्या वैभवान, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय, उसगी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो आनी कायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात, पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. घट परगटुया. सौम्य जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोर आमी परगडता. तुझ्या येल्या सौम्या जेजू
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी ताच्या पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिताचो उंडो समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां अबजिश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक जे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाच्या माये संगातीक भगेवन जुजयतीचो पती भगेवन धर्मदूता कडेन तुका मानव वांटो दी. तांचे संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां, जेजून शिकयलें देवाक बापा म्हण आपोवंक शिकयलें तें मागणें म्हण देवाक उलो मारता तांकां गूण जावच्याक, तांच्या वयलें कोवीड-19चें हें कर्ग नपय जावच्याक. ह्या सर्वांच आमी उडासकाण सर्गींच्या आमच्या बापाक जेजूच्या उतरांनी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर फातकांतलें सुटय आनी सर फातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवाय आसूं. तुमचे सवय आसो. मोगा सगुर्त जावन एकामेकाक शांती वांट्या. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. सर्गाक सोडून गेल्लो आमचो सोमी आमकां थंय वचून जागो तयार करता तुमी कळवळ नजो म्हणून आमकां सांगुल्लो. ह्या शेडयेच्या जेवणाक आमकां आपोवणें मेळ्ळां. आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवनशें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
अतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तूं परस चड तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसात तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळासार जावंक सोडिनाका. आमेन. काळजांत आसच्या स्वादीक जेजू, तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो, काळजांत आसच्या स्वादीक जेजू, तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचें मनशा सैम तुवें तुजे महिमेक पावयलें आनी ह्या संवसारांत तुज्या दैवीक जिवीत दिताय, तर आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. हे मुझे काळीज सोमिया, तू असलाय. नाविशेव ताका, नाविशेव ताका, केदीस तुजे शिवाय. नाविशेव ताका, नाविशेव ताका, केदीस तुजे शिवाय. एक मेरो जशे उदकांत येता, तशेंच हांव सोम्या तुका लालेता. एक मेरो जशे उदकांत येता, तशेंच हांव सोम्या तुका लालेता. तुझ्या घरांत रावंक आशेता, अनंत तुजो भोगता. तुझ्या घरांत रावंक तुजो भोगता. हे मुझे काळीज सोमिया, तुवें तुजेच खातीर रचलाय. नाविशेव ताका, नाविशेव ताका,
केदीस तुझे शिवाय नाविशेव ताका नाविशेव ताका केदीस तुझे शिवाय मोगाळ पुतासवे आंक्वारे मोरी आशीर्वादी सांसबेस्तेव आम्हा पासो विनंती कर भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मणांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.